स्केलोसा नावाची वनस्पतीची प्रजाती आसा ती दर 7 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत 8व्या वर्सा पुष्पोत्सवाचो आविष्कार जो आसा तो पळोवपाक आमकां मेळटा। जेन्ना पळयता कारवी तेन्ना आमकां दिसता की सैमाचो हो एक चमत्कार म्हणून। सॉयल इरोजन जे आसा ते मृदा संवर्धन आनी संरक्षण करपाचें काम जे आसा ही कारवीची झाडां नैसर्गिक रित्या करता। नमस्कार, आम्ही सध्या आसा वेस्टर्न घाटाक आणि वेस्टर्न घाट म्हटलो की हांगासरली बायोडायवर्सिटी आयलीच। प्रुडंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां खूबशे फावट हांगासरल्यो गजाली दाखोवपाचो प्रयत्न केला। खूबशीं जनावरां दाखयलीं, खूबशे स्वरूपूय दाखयले, खूबशे पक्षी दाखयले आणि आयज जे आमी पळोवपाक येयला ते कारवी फ्लावर पळोवपाक। जे कारवी फूल जे आसा जे कारवी झाडाक लागता ते प्रत्येक एवरी 7 वर्सांनी फुलता अशें तेजें वैशिश्ट्य आसा। आणि आमच्या सत्तरी वाठारांतली एक संस्था आसा विवेकानंद एनवायरमेंट अवेअरनेस ब्रिगेड जे आसा, वेब जेका म्हणटात आमी, त्याचे वांगडी आणि ही संस्था ह्या असल्या गजालींचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता आणि वेगवेगळ्या वेस्टर्न घाटाक भोंवन वेगवेगळे गजाली सोदून काडटात। सो आयज आमी त्यांच्या बरोबर आयला आणि आमच्या बरोबर आसा पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकर सर। सो त्यांच्या कडल्यान हे फुला बद्दल जाणून घेवया, हे 7 वर्सांनीच कित्याक फुलता आणि हे वेस्टर्न घाटाक खंय खंय मेळटा हे सगळें आमी इन्फॉर्मेशन सरा कडल्यान जाणून घेवया। गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ह्या राज्यात आसपी आमचो पश्चिम घाट जो आसा जेका आमी वेस्टर्न घाट म्हणटा हो तरातरांची अप्रुपा आमकां दाखयता। आणि ही अप्रुपा जर पळोवपाची आसा जाल्यार आमकां ह्या सैमाच्या गोपान वयचें पडटा। असोच एक सैमाचो चमत्कार आमी पळोवपा खातीर गोंयच्या निसर्ग प्रेमी खातीर संधी उपलब्ध करून दिल्ली आणि ती जी जागा असली ती म्हळ्यार चोल्ला घाट। चोल्ला घाटाचो जो वाठार आसा तो गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या 3 राज्यांक जोडटा आणि थंयसर जी स्ट्रोबोलॅन्थिस स्केलोसा नावाची वनस्पतीची प्रजाती आसा ती दर 7 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत 8व्या वर्सा पुष्पोत्सवाचो आविष्कार जो आसा तो पळोवपाक आमकां मेळटा। आता ही जेन्ना कारवी फुलता तेन्ना कारवीचे फुलाप हे केवळ सैमीक गजाल नसता, तर कारवीचे फुलाप हे सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पर्यावरणीय तेका गजालीचे महत्व आसा। जेन्ना पळयता कारवी तेन्ना आमकां दिसता की सैमाचो हो एक चमत्कार म्हणून आणि ती फुलां पळोवपाची म्हणून। पूण आमच्या पुर्वजांनी जेन्ना ही फुलां पळयली तेन्ना तेंच्यांनी आपल्या गणपतीच्या माटोळीन तेंचो आस्पाव केलो। सुर्ला, चोल्ला ह्या वाठारांत जर आमी चवथीच्या दिसांनी गेले जाल्यार आमकां पळोवपाक हे माटोळीच्या माध्यमांतल्यान हो जो कारवी फुलांचो चमत्कार आसा तो पळोवपाक मेळटा। अंदू, बेतोडा, त्याच परीन फोंडा तालुक्यांतल्या बऱ्याच गांवांनी थंयच्या निसर्ग प्रेमींनी कारवीची फुलां जी आसा ती ह्या माटोळीन लायल्लेली, बांदलेली। त्याच परीन जेन्ना कारवी फुलता जशी आमी त्या कारवीक माटोळीन पुजता त्याच पद्दतीन कारवी जेन्ना फुलता तेन्ना कारवीच्या फुलांत जे म्होंव आसता तेचो आस्वाद घेवपा खातीर म्होवारे येतात, म्हणजे म्होवाचे मूस येतात आणि ते जास्त करून जी टर्मिनिला प्रजातीची झाडां आसा म्हणजे जेतून घोटींग किंवा आमी जेका हिरडा म्हणटा
किंवा आमी जाका अर्जून म्हणटा अशी जी व्हडली म्हारूक आसा त्या म्हारुखाच्या आमकां खांद्याचेर पळोवपाक मेळटा मधाची पोळी. आणि ही मधाची पोळी जेन्ना दिश्टी पडटा तेन्ना ती काडपा खातीर संघर्श सुरू जाता मनशांचो आणि रानटी जनावरांचो. आणि हातून चडांत चड ह्या म्होवांचो आस्वाद घेवपा खातीर स्लॉथ बियर जांकां आमी अस्वला म्हणटा ती मनशां वांगडा स्पर्धा करता. त्याच परीन ही जेन्ना कारवी फुलता त्याच्या उपरांत एक अप्रूप गजाल घडटा म्हणजे त्या कारवीच्या झुडपाचो अंत जो आसा तो लागीं येता. कारण त्याच्या उपरांत कारवीची झुडपां जी आसा ती मरपाक लागता आणि जेन्ना ती मरपाक लागता त्याच्या पयलीं ही जी पानां आसता ह्या पानांचो आस्वाद घेवपा खातीर गवेरेडे जे आसता ते मोठ्या प्रमाणात त्या वाठारांत येता. गवेरेड्यांचे खाद्य जे आसा ही पानां आसा आणि ही जी पानां आसा ही आमच्या कडेन सह्याद्री ओक लीफ नावाची फुलपाखरू आसा आणि जायती फुलपाखरां आसा. तर ह्या फुलपाखरांची पैदासी खंय जाता तर ती पैदासी आमकां ह्या झुडपांनी ह्या पानांनी जाल्ली पळोवपाक मेळटा. फुलांचो रंग त्यांचो आविष्कार पळोवपाक मेळना तर त्याच परीन तांकां आर्थीक सांस्कृतीक धार्मीक म्हत्व आसा आणि होच सगळो जो आविष्कार आसा तो ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. हो जो पुष्पोत्सव आसा तो जवळ जवळ 2 ते 3 म्हयने उरता. पावस जर मोठो लागलो जाल्यार हो पुष्पोत्सव आसा तो त्याचो बहर जो आसा तो खूब कमी आसता ते पर्यंत किंवा ताका जर मदीं मदीं पावस लागलो आनी निबर पडले जाल्यार तो सैमाचो चमत्कार आसा तो आमकां एक 2 ते 3 म्हयने पळोवपाक मेळटा. खरें म्हणजे ही फुलां फुलपाक जुलय म्हयन्यात सुरवात जाल्ली आणि आता त्याचो पूर्ण बहर जो आसा जेका आमी इंग्लिशीन मास फ्लावरिंग आसा ते पळोवपाक मेळटा. आणि हे पळोवपा खातीरूच हो कार्यक्रम कारवी महोत्सव जो आसा तो 2016 आमी आयोजीत केल्लो. परतो तो आमी ह्या वर्सा 2024 आयोजीत केल्लो आसा. आता हे सगळे आयोजीत करपा फाटले एकूच कारण आसा की आमी ज्या जंगला पासून पयस वयता त्या जंगलाच्या संदर्भात आमकां प्रेम निर्माण जावचें आत्मीयता निर्माण जावची आणि आमी ह्या जंगलाची राखण करपा खातीर यत्न करपाचो हो तेतूंतल्यान हेतू आसा. My experience was wonderful. I think it was outstanding. I never expected this. It was so beautiful. आयज हांव राजेंद्र केरकर सर आणि वेबाच्या मेंबरां बरोबर हांगा सुर्ला गांवान कारवी महोत्सवाक येयल्ले. आज कारवी फुलां बद्दल खुबशी म्हायती आमकां मेळ्ळी. खूब इच्छा आशिल्ली म्हणून आयली आनी खूब मजा आयली. कारवी 7 वर्सांनी कित्याक फुलता आणि मागीर तिचें कितें जाता अशी सगळी इन्फॉर्मेशन आमकां हांगा मेळ्ळी. And I was very, very enthusiastic about this Kavi flowering. And I was able to see it. That is the best part about it. And it was under the guidance of Professor Kekar and this group Weber. I think they're doing a wonderful job. This kind of hikes and walks and the awareness about the plateau, it's a must. I think everybody should be doing it. That's it. That's my take. कारवीची झुडपां जी आसा ती जास्त करून उताराचेर आमकां पळोवपाक मेळटा आणि उताराचेर जेन्ना ही झुडपां आसता त्या झुडपांच्या माध्यमांतल्यान भूसखलन जे आसा हे भूसखलन जेन्ना सुरू जाता तर तेन्ना सकयल्या वाठारांतले लोक जे आसा तांकां मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोंसचें पडटा. कित्याक तर लँडस्लायड जे आसा ते लँडस्लायड जाता आणि मागीर गांवच्या गांव नश्ट जाता. तर हे गांवच्या गांव नश्ट जावंक जायना जाल्यार कारवीची झुडपां जी आसा
तेंची राखण करप चडांत चड गरजेचें आसा, कित्याक सॉयल इरोजन जें आसा तें मृदा संवर्धन आनी संरक्षण करपाचें काम जें आसा ही कारवीचीं झाडां नैसर्गीक रित्या करता आनी ताका लागून ह्या सगळ्या सैमाच्या चमत्काराचो आमी जेन्ना तितक्याच तन्मयतेन दर्शन घेता तेन्नाच ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो आमकां दिश्टी पडटा.